आमच्या काळजान तेवच्याक राखून आसा. काळजान जेजूक सेवची आमची एक साशा. भागी आमी सर्वा आयच्या दिसा. सर्गी वाटेन वट्टू सोम्या आमची दिशा. जेजू आमच्या काळजाक येवच्याक राखून आसा. काळजान जेजूक सेवची आमची एक साशा. भागी आमी सर्वा आयच्या दिसा. सर्गी वाटेन वट्टू सोम्या आमची दिशा. स्वागत स्वागत जेजू राया सर्गी राया. वंदन वंदन क्रिस्ता राया सोडवंदारा. स्वागत स्वागत जेजू राया सर्गी राया. वंदन वंदन क्रिस्ता राया सोडवंदारा. मोगान आमच्या भरून सोम्या काळजांत येता. आत्मिकान दिवन दैवीक जीवन आमकां भरताय. पेल्या सोमो करून उलो दिताय. मोगा जिवीत जियोन तर जिनंदन करताय. मोगान आमच्या भरून सोम्या काळजाक येताय. आत्मिकान दिवन दैवीक जीवन आमकां भरताय. पेल्या सोमो करून उलो दिताय. मोगा जिवीत जियो तर जिनंदन करताय. स्वागत स्वागत जेजू राया सर्गी राया. वंदन वंदन क्रिस्ता राया सोडवंदारा. स्वागत स्वागत जेजू राया सर्गी राया. वंदन वंदन क्रिस्ता राया सोडवंदारा. आमी नाताळाच्या काळार आसून जेजूचा जल्माचो संतोष बघून आसाव. जेजूच्या जल्मा सवे इमॅन्युएल घडला, म्हणजे देव आमचे सवे रावला. पयत कुंगाराद्वारे जेजू सदांच आमचे सवे रावता. या संतोषा सवे आयच्या या बागी दिसा आमच्या मोगाल शेल्डन लॉरेन्स मतायस पयले फावटी जेजूक एवकारिस्ता मारिपाक ताच्या काळजान सेवक आयतो जाला. हाच तो क्रिस्त प्रसादाचो सक्रामेंत जोडतलो आनी जेजूक आपल्या काळजाचो राय आनी धणी म्हूण आख्या ताच्या जिवितान परगटतलो. सर्वय दिसांनी तोच जेजू ताका वेसणार बेसावणी नेटोवन दी आनी आध्यात्मीक वांटेन चलोवन दी. ताचें सगळें जिवीत नंदन जावं दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागया. आमच्या आर्येकल्याचेर पवित्र आत्म्याचे देणे वाळूं म्हूण मागया. आतां प्रवेश गिता सवे भक्तीन ह्या पवित्र बलिदानांत वांटेली जावया. बलिदाने मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे. बिनवाशी काळजा उपकारी मोनार धन्या तुका भेटोवचे. बलिदाने मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे. बिनवाशी काळजा उपकारी मोनार धन्या तुका भेटोवचे. सोम्या तुझी स्तुती करता त्रिएक देवाक वंदिता.
बापा तुझ्या भुरग्याचे देवाशी कर्जा उपकारी मोनार धन्या तुका भेटोवचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो, आज पयलेन पोटी जेजूक एवकरिस्तद्वारे सेवंक वेच्या शेल्डन लॉरन्स माथायसा खातीर मागच्या खातीर आमी सर्व ह्या देव मंदिरांत जमल्याव. ताचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन आज मागचें त्या उंडा रुपी तो जेजूक सेवता आसतना जेजूची वळख ताच्या काळजांत आसूं, जेजूची देख तो घेवन आपल्या जिणयेंत मुखार सरो म्हण आमी ताचे खातीर मागया. तर भाव भयणीनो, ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत पावत परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पददार देवा बापाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणांव सरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडाव सरून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासून भगवंताक संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पराला वेळी विनाती करात प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. महिमा देवा आणि शांतीच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्वीच्या राया सर्वद्वेता देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. इतक्या पवित्र ज्ञासागाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता.
सर्पोदिदार देवा आमच्या कणवळ्या बापा पत्कान आमकां गुलामपणात दवरून दवरलाय पूण आमकां सोडोवंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैमान नवो जल्म घेतलो ह्या ताच्या जल्मा उद्देशी आमकां संपूर्ण सुरका मेळो म्हण मागता त्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक सांजू हांवें बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप ल्हान भुरग्यांनो जेजूचे नांवी तुमची पदकां बॉक्साल्यांत देखून हांव तुमकां बरयतां बापायानो आरंभातावन आसलेल्याक तुमी वळखून जनात देखून हांव तुमकां बरयतां तरणाट्यानो सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां भुरग्यांनो तुमी बापाक वळखतात देखून हांव तुमकां बरयतां बापायानो आरंभातावन आसलेल्याक तुमी वळखून जनात देखून हांव तुमकां बरयतां तरणाट्यानो तुमी बळवून देवाचें उतर तुमचे थंय तीर रावलां आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलनाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवनाची पोकळ दावलात हें सगळें बापातावन न्हय बगार संवसारातावन आयिल्लें संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळगता देवाचें उतर हें साका आनी पोळया सोमी कितलो स्वादी सर्वेस्पराक हांव सदांच दीन वाचतलो ताची वाखाण स्तुती कळन आसता पुजा वंटाचेर आसा सर्वेस्परा वरवीं पुजात्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून तूपल्या धाकट्यांक संतोश जाता साका आनी पोळया सोमी कितलो स्वादी पुजे सोवे मेळून सर्वेस्पराची गीत गाजया एका ताल्यान आमी ताचें नांव अर्सिया सर्वेस्पराक हांव मेळून गेलो तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर्गुच्या कश्टान वरांतलें ताणें म्हाका निवारलो साका आनी पोळया सोमी कितलो स्वादी साका आनी पोळया सोमी कितलो स्वादी हालेलुया 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 उन्या वरवीं मात मोनेस्टी येना देवाच्या पुत्रा वरवीं तोची येता उन्या वरवीं मात मोनेस्टी येना देवाच्या पुत्रा वरवीं तोची येता हालेलुया 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 हालेलुया
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या अन्ना नावाची एक प्रवादीन आसली ती आशेर कुळयेची दू फानवेलीची ती आतां चड उतर प्रायाची जाल्ली लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या सांगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली आतां तिका 84 वर्सां प्राय देवाळ सोडून ती भायर वचनातली दीस रात उपास आनी मागणें करीत देवाची ती सेवा करताली ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुजलेमाच्या सोडुणेची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेस्त लागीं बाळका विशयांत उलोवंक लागली सर्वेस्पराच्या शास्त्र प्रकार करूंक आसलें तें सक्कट तांणी कर्ण जाताच गलिलेयांतल्या आपल्या नाजरेत शहराक ती फाटी आयली भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जानवेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता शेल्डनाच्या पयल्या कुंभाराक आज आमी पाद्र्याप आनी सर्व शेल्डनाच्या मोगाची आजार जाल्या शेल्डना मेळसो पयलो कुंभार आमी घेतला आनी सक्रामेता पैकी चड मोगाचो कुटुंबाक सांगात हाडचो देवाच्या मोगान भरलेलो हो सक्रामेंत शेल्डन घेता आनी दिवंक ताका मस्त आतुराय आसा आज उद्गार ताणें बरें करून गायन केलो तें पप्पा मम्मी सांगता हांवें पळयलें हालेलुया हालेलुया बरें करून गायन करतालो तो आनी देवाक सोम्याक स्विकार करूंक भोव व्हडा उमेदीन तो तयार आसा शेल्डना बरीस जॉन्सन म्हणल्या एकल्या भुरग्याचो कुंभार आसुल्लो आनी कुंभाराच्या दिसा ताचे फ्रेंड्स बरीं बरीं वस्तूरां तयार करनाशिल्लीं आनी बरें गिफ्ट पुरा रेडी करतालीं पूण हो एक दुर्बळ्या कुटुंबांत आसुल्लो देखून ताका कांय व्हड गिफ्ट हाडूंक नासलें आनी ताची थंय तसली तांकी नासली पूण ताची माय व्हडली माय एक रुखास एक काल्स खाली काल्स दिता आनी नातवा जॉन्सनाक म्हणटा आळे जॉन्सन ही काल्स रुखाची खाली ती आसा एमटी पूण तूं आतां कितें भरताय पळय ताचेर रोंदून ह्या काळशीक मोल येता तूं कितें तातूं भरताय पळय ताचेर रोंदून ह्या काळशीक मोल येता काळशी मोल सडटा जॉन्सन चिंतून आसता आनी कुंभाराच्या दिसा पयलो कुंभार तसो ती काल्स मायन दिल्ली तो काण घेवनूच कुंभाराक येता आनी पाद्र्या पयलो कुंभार जॉन्सना दिताना हो चिरको भुक्तीपणान मागणें करता सोम्या म्हज्या सोडून धरा कशी काल्स खाली गी तशी हांव खाली म्हजी जिणी खाली एमटी रिती ह्या म्हज्या जिणयेंत तुज्या आशिर्वाद दी तुजी कृपा दी तुजें बेसांव दी आनी तुज्या मोगान भर आनी म्हजें जिवीत भरतेचें कर कुंभार पाद्रापान दिलो फाटी तो गेलो पूण कुंभार दिला पाद्राप एक विशेष घडीत घडिल्लें तो पळयता जॉन्सनाच्या हातांत एक रिती काल्स आशिल्ली कुंभार काणयतना तो हातांत घेवन आयिल्लो देखून कुंभार जाल्या उपरांत मीस जाल्या उपरांत विचारता जॉन्सन कितें खली गजाल आनी तो सगळे काणी घडीत सांगता आनी म्हणटा फादर म्हाका आज समजलें गे ह्या कालशी बरी म्हजी जिणी खाली रिती ह्या दाळा पळय ह्या जिणयेंत हांव देवाच्या मोगान भरता ताच्या आशिर्वादांनी भरता कृपेन भरता त्या दाळा म्हाका भरती आसा ह्या दाळा म्हज्या जिणेंत मोग ना हांव खाली एमटी ह्या काळशी भाशेन आनी म्हाका म्हजे थंय सुक्ती आसतली भरती आसची ना जॉन्सनी मस्त चिंता पाठोवन आनी दोतोनेच्यो संगती सतां कैवकारिस्ता विशयान शिकोवन आज खंयची सवालां विचारल्यार जबाब दिवंक तो रेडी आसा आनी पाद्र्यापान सिस्टरांनी आनी हांगाच्या दोतोन शिकयता टिचरांनी ताका बरें शिकयलां देखून आज आयच्या पयल्या वचपांत सांजू हांव ताच्या समुदायाक उलोवन म्हणटा कुटुंबाच्या सगळ्या सांगात्यांक तो सांगात हाडटा भुरग्यांनो तुमचें काळीज देवाच्या मोगान भरोवन दी तरणाट्यांनो तुमचें काळीज देवाच्या मोगान उलपोवन दी आकर्शीत तें जावं दी आनी मालगड्यांकी तीच आशा सांजू हांव
आयच्या पयल्या वचपांत उसारता. संवसाराची कुशालाय तुमी सोडा, तुमच्या काळजांत जेजूचो आनी देवाचो मोग भरा. लेट युअर हार्ट बी फिल्ड विथ गॉड्स लव. आणि हाचे शुभ वार्तेंत त्या जेजूच्या मोगान भरलेली, देवाच्या सोडूनदाराच्या येण्याक राखोवन आशिल्ली, काळीज मौन आनी आत्मभर मागणे करून उपास करून देवाच्या येण्याक राखोवन आशिल्ली अन्ना प्रवादीन बाळका जेजू हातीन घेवन देवाची महिमा परगट करता. कशें पळय शेल्डनान आज उक्त्यान भावार्थ उसारलो, देवा गर्गान दिली, ताची स्तुती गायन केलें, किर्तनांनी ताका मान दिलो, आराधन केलें, तशें ती सोम्याची किर्त परगट करता. अशें आयच्या शुभ वार्तेंत तो सुसंदेश आमकां मेळटा. काळीज आमचें मौन आनी आमचो आत्मो सोम्याच्या मोगान भरिल्लो तो आसूं. त्या दाळा आमची जिणी भरती, त्या दाळा तो मोग आमच्या काळजान ना, काळीज खाली जाता, रित्या आसता, जिविती सुक्ती जाता, जिवितांत भरती आसना. शेल्डन, हो संदेश तूं तुज्या मोतीन घे. जेजू तुज्या काळजाचो संतोष, जेजूचें जिवीत, ताचो मोग आनी ताचे आशिर्वाद भरती मापान, भरत्या मापान तुजें तें आसूं दी. आनी तुज्या कुटुंबान आवय बापायंक तुजो शेगुणाचो तो मोग, तुज्या शेगुणाचें तें जिवीत आकर्शीत जावं दी. ही आशा आमची सर्वांची. देखून आमकां पाद्रापां तुज्या मोगाच्या पाद्रापां विगाराक आनी आमकां तुज्या मोगाच्या पाद्रापांक ह्या सक्रामेंत थंय चड आकर्शण. थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा कुंभाराच्या मिसा कितें हेजें, कुंभारेक सदां काणयो सोतो म्हळ्यार कुंभार काण घेतात. आमी आयल्यार येना जाल्यार शेल्डन कुंभार काण घेतात, काणगेचे ते सगळे काण घेतात. पूण आमी कित्या ह्या कुंभाराच्या मिसाक येता म्हळ्यार हाचे तितलो मोग असो सक्रामेंत दुसरो ना. सुरुल्या शतमानांनी जेजू कुर्सार मेल्ल्या तक्षण हे मिसाचें बलिदान आतां आमी कशें भेटयता, त्याच प्रकार भेटयताले. फस्ट उंडो मोडताले आनी उंडो मोडून घरा घरा वांडटाले. कोणाच्या घरा कुटुंबाक येवंक जायना, मिसाक पिडेस्त आसात आनी थोडी बावार्था लागून जैलांत आसात, थंयसर तो उंडो दिताले, उंडो मोडताले. आतां कशें आमी उंडो मोडटाले, ह्या जग ती उतरां म्हणटा की तशें उंडो मोडताले. आनी दुसऱ्यान येवकरिस्त तो अर्गां दिवचो सक्रामेंत जाता. पयलें उंडो मोडून उडास काडचो सक्रामेंत तर जेजूच्या मोगाचो, दुसऱ्यान त्याच संदर्भार देवाक अर्गां दिवचें आनी एक चिंता आपोव लोकांक थंय येता. अशें सगळ्यांक येवकरीस मोगाचो जाता. आज तेंच घडटा जॉन्सन. सोमी तुजे खातीर आपलें रगत वरयता आनी तुका उंड्यांनी ताच्या मांसा रक्तान तुजें जिवीत भरता. तो तुका आशिर्वाद दिवं आनी ते सोम्याचो उडास सदांय तूं काड आनी तुज्या काळजान ताचो मोग भरूं. आमेन. मोगळा बाप्पा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान घडल्लो येवकरिस्त होवी सभा बांदता म्हणलें सत गुंडायेन वळखून चिंतनान, शब्दान आनी करनेन हें सत प्रभावितारान प्रसार करूंक होवी सभेच्या मनयाऱ्यांक बळ आनी आदार दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आमच्या राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी जात मात आनी खात लेखी नासतना सर्वय लोकांच्या उदरगते खातीर वावरूंक प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यांक वयर करची योजना रुपीत करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आज येवकरिस्ताचो सक्रामेंत स्विकार करच्या शेल्डन लॉरेन्स मतायस जेजून आपणाचो काळजाचो राय आनी धनी म्हूण दिसान दीस परगट करूंक फावो कर. जेजूच्या येण्या वरवीं आज ताका जावचो संतोष जेजूच्या उतरां आनी मांसा रक्ताच्या बळान ताणें सदांच जिवो दवरूंक ताका सदांच पुरबेबोंद कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बाप्पा, शेल्डन लॉरेन्स मातायेच्या आवय बापायन भयण पोदोर मोदोन आनी कुटुंबादारा खातीर आमी मागता. तांणी लौकीक आनी आत्मीक संगतीचो जोगतो म्हत्व समजून बावर्ताची सर्व सता हांता हांतांनी प्रामाणीकपणी शिकोवंक तांकां तूं आत्मीक ग्रेस्तकायेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बाप्पा,
आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सण्यांनी प्रत्येक जावन भुरग्यांनी आनी युवजनांनी कुटुंब देवाचें वर्तें देणें म्हणलें समजून कुटुंबांत मोगान आनी संतोशान जिवंक आनी कुटुंबाच्या एकवटा खातीर वावरूंक उर्बेन बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी आजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजू परी मनशापणान जियेशें कर. तशेंच आमचे बवरी आसलेल्या लोकांक समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुजें बोल दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मौन रावन आमची कसकी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. देवा आमच्या मोगाळा बापा, काळजांत आशिल्ले आमचे अत्रेक मागण्याद्वारे तुजे मुखार आमी दवरले आसता तेच तुज्या पुता वरवीं संपूर्ण जावन म्हण तुजे कडेन मागता. हे मागता त्या स्फूर्ता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. Witaj amka sodwo, witaj amka kan piwan, करताय जिणे आमचे पावन, बरताय करपेन आमचे जीवन, विताय आमका सडवो. बापा तुझी दैवीक देणी उंडो आनी दाका सोरो ओपून दिता भक्तीपणी रसनार तूं आमचो खरो ओपून तुगे हे बलिदान समर्पिता तुका हो यश दिता ओपून आमकां मोगान भेटोन तुका नामा ओपून तुगे हे बलिदान समर्पिता तुका हो यश दिता ओपून आमकां मोगान भेटोन तुका नामा. म्हज्या भावा भयणीनो, मुझे आनी तुमचें बलिदान सर पुदेदार देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पयसुवेचा दावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुजी पळजा पेटयता ती देणी दयान मानून घे. तुजे दैवेक जिवेत आमकां दिवंक सदस म्हूण आमी बाबार्थान आनी भक्तेन सत मानता. तुवें घडलेल्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. वयशामी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदेदार आनी सोसनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिणानोच्या किरकोळ दळा मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसता देवाक ओळखून आतां ना दिसता वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरा संगाते तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतर गायता. Tuja wai baba, sargani sonsa,
येता ताका जय जय सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तुम पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पदकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समस्त मनशा पासत ते वारावतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भवत सगत परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारून गेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियान बापा, पिटर पावल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावलेल्या आमच्या सर्व बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या सोमेस्तान तुजें पट जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकार मरये देवाचे माये सांगाती ती सोपोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मधूतू सर्व काळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्राच्या सुखार आमकां वांटोला पळय. तेन्ना सांगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्र केल्यान आमकां तुज्या उदार काकलोतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. गोजवती पदव्यान महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा परमाने तिका शांती दी आनी एककोटान सांबाळ. तुजी येताय आदार वसलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढलेले आमची कापलूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची कापलूत कर. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पेल्यान आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका पावना, तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आज हांवें पयले फावटी क्रिस प्रसादान जेजूक स्विकार केला. जेजूचे येन दैविकान सेवन ताच्या पवित्र इश्टागातीन प्रवेश जाला. इश्ट एकामेका वांटून घेतात. आमच्या इश्टागातीचो गुर्तू जावन जेजू ताची कूड आनी रगत पवित्र येवकारिस्तान दिता. जेजूक बुजा काळजान सेवच्या साबार तेंपांची तयारी हांवें केल्या. आज जेजूक हांवें सेवन व्हरतो संतोश म्हाका लाभला. वो संतोष सदां बुजे थंय उरोवन दी. जेजू बुजी जिणी अर्था बरीत करून दी. बुजा आवय बापायक वडिलांक काळ जावन चलचें बरें शिगून बुजे थंय रुपीत कर म्हण जेजू लागीं प्रार्थून मागता. आमेन. आयचे मिसाचे तयाराय केल्ल्या आमच्या विगात बापांक तशेंच आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्या फादर डॉमिनिक पिंटो तशेंच सहा भेटवणी केल्ल्या सर वेजाक बापाक देव बरें करूं म्हणटा. क्रिस्तांव शिक्षण दिल्ल्या सिस्टरांक आनी सिल्वी टिचर
हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे मिसाचे रंगीन ताळ्यान तयार केल्ल्या राजेश डिकोस्ता आनी पांगडांक देव बरें करूं. आमचो शेल्डन स्वीट बॉय आनी आज आनीक चड स्वीट जाला तो जेजू न्हू ताका सर्तीक गोडसाणेचो आनी मोगाचो केला. तें कुटामूच सगळें स्टिवन जावं शांती जावं आनी ताची हाचे शेल्डनाचे भयण जावं ताचो आज जल्मा दीस आनी सगळें कुटाम म्हणटा एक मोगाळ आनी एक तालेंतवन कुटाम शेल्डनाक आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाक हांव अभिनंदन पटयता सर्व ह्या जागाच्या नांवी. शेल्डनान येदोळस आमकां देव बरें करूंक म्हणा ताच्या सांगाता आमी एक उतार दिनवासनेचे आयचे प्रधान याजक बापू सुनील डॉमिनीक पिंटो हांगासर सांत तेरेज वाड्याचे जेजू 40 दीस मरुभुमींत आसुल्लो. ते फेब्रुवारी मार्चान 30 आनी 8 दीस मरुभुमींत आसले एका संकीर्ण संदर्भात आनी आमी सक्कडी तांच्या पासून मागोवन आसले. एक खंयच्याय एका नान समजणेन तांकां व्हरून जैलान घाल्लें. 30 आनी 8 दीस ते आसले फेब्रुवारी मार्चान आनी सगळो देश तांच्या पासून मागोवन आसलो. आमी हांगा मागोवन आसले. हांव तांकां मेळचेंच एक अनुभव आयकोवचें एक विशेश एक अनुभव आज प्रधान याजक आतां थोड्याच वेळान तांणी तांच्या गांवाक फाटीं पयन करूंक आसा तांच्या मिसावाच्या लखनौ गांवाक. आज आमच्या सांगाता मिसाचें बलिदान तांणी भेटयलां तांकां. मागीर आज देवाचे उतराचो उजवाड आमकां भोव एक सारांश रुपान मोठ्या आनी आमच्या शेल्डनाक कशें जायजें धाकट्या भुरग्यांक समजोवच्या बरी तांणी बापू विन्सेंट डिसोजा CODPचे निर्देशक आनी कुटुंबाक मोगाचे तांकां आनी आमचे दोग मोगाचे आदले विगार आसात बाप रॉनी सोजू आनी बापू जेरी पिंटो बेजारचे विगार आनी मिलार वाव सेवा दिवन आसचे. ह्या आदल्या विगारांक आनी सर्व याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमचेंच ह्याच देव मंदिराचें राजेशाच्या मुखेलपणाचें एक स्वीट कॉयर केदाळय आसता हांगा. सगळी गरज तांच्या कॉयरान त्या लारांनी भरुल्ली आसता. खंयचें फेस्त जावं आयतार जावं राजेश आनी ताच्या सगळ्या सांगात्यांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. सांगातास कोणें आदार दिला तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा आसतना परत शेल्डन तुका अभिनंदन आनी कंग्रॅच्युलेशन्स. निमाणें प्रसाद प्रार्थन आनी मिसाचें आशिर्वाचन जाल्ल्या उपरांत आमच्या पैकी तरणाटेच पूण इल्लेशे चड मालगडे प्रायेन बाप रॉनी डिसोजा ते कोंताचेर आनी बेंतिनेचेर आशिर्वाद घालून ती मागीर शेल्डनाचेर आमी सोबोवया. ताच्या उपरांत एक तस्वीर ह्या जागा सांगात आसतली. ताच्या उपरांत अंतीम निर्गमन गीत आसतलें. देव बरें करूं. देवा आमच्या बापा या तुझ्या संस्कारांत वांटो दिवन तूं सामका एकवटताय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सफल जावं आनी अशें तुजी देणी घेवंक हेंच देणें आमकां आयती कर म्हण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर पुतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमकां सोमेस्त आशिर्वाद घालूं. ओसोनिया क्रिस्त शांतीन हांव तुमकां धाडटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. प्रार्थया येसुम्या जेजू क्रिस्त मनशाकुळाच्या सोडवणदारा तुझ्या मोगा पसोत आनी तुझ्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भाग्यवंत अंकार मरयेच्या मोगा पसोत हो तुजो भुरगो व्हडा भक्तीन कोंत आनी बेंतीन घालतलो. तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर अशें तिच्या विनंतेन सर दुस्मनांतले बचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कृपेन तो थीर रावो जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. माये तू काकुतीन
सदांच आमच्या मोगान लासलेले सांडू नाका माये मोगाचे मायेतून काकुतीन भरलेले राणीये सदा संसाराचे सदांच आमच्या मोगान लासलेले सांडू नाका माये मोगाचे हे माये हे आमकां तुझ्या गोपाळ मोगाळ पुत्रा सोबे आमवार मोरी आशीर्वादी आमकां सांत आंतोन बापा भगवान कुस्ताचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोपता तुझ्या कुरपेन देणी तू दिताय व्हडा मापान बापा मोगाळा पुत्रा अदीक दोयाळा पवित्र आत्म्या तू आसाय एकविधे पोसोळा सोसलेल्या कोश्टांचे कुडीकांनी ओतम्यांक चोड भलायकेचे सगळ्यांक आमकां ते भोव फायद्याचे बापा मोगाळा पुत्रा अदीक दोयाळा पवित्र आत्म्या तू आसाय एकविधे पोसोळा एकविधे पोसोळा एकविधे पोसोळा प्रकाश घेऊन येता आमचेर सोर्गीतावन निरोप दिता मोगान भरून जिवीत आमचे बागी करून येतो पवित्र आत्म्या आमचेर फांकोय किरणा या पृथ्वीचेर पावतो आमकां आमच्या पयणार पावय तू सोर्गीच्या दारार पवित्र आत्मो प्रकाश घेऊन येता आमचेर सोर्गीतावन निरोप दिता मोगान भरून जिवीत आमचे बागी करून
घे तूं आमकां तुज्या गोपान दिसो वचका ह्या संवसारान पवित्र आत्मो प्रकाश घेवन येता आमचे सोर्गीतावन निरोप दिता मोगान व्हरून जिवीत आमचे बागी करून पवित्र आत्मो प्रकाश घेवन येता आमचे सोर्गीतावन निरोप दिता मोगान व्हरून जिवीत आमचे बागी करून एक सोबीत सांज अपूर्व असो बोवार अंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या मुळांत शेता बाटांनी गाद्या मेठांनी तशेंच फुलुल्ल्या तोटांनी हो गांव परजळटा. गांव आनी ताचें नांव करमार. करमाराच्या मातयेंत एक स्वाद आसा. हर एका मातयेच्या खणाखणांत फुलां फुलतात आनी फळां लाभतात. न्हयच फुलां आनी फळां पूण हांगा भुरगीं बाळां खेळटात. भुरगीं बाळां अपुर्बायेच्या कुटुंबांत जल्मल्लीं, वागलेलीं आनी एका प्रख्यात पावंडाक पावलेलीं. त्या देखून करमाराचो हो सोबीत गांव अपुर्बायेचें नांव सगळ्या संवसारार एका ना एका व्यक्तीद्वारे गाजता. त्या देखून हांव अभिमान पावता करमाराच्या गांवाक मेटांक काडटा आसतना कितेंगी आतूस एक अणभव म्हाका जाता. हांव जियो आग्रार आयच्या ह्या सोबीत संभ्रमाचें सुखान म्हज्या हातीन घेता.
आणि मतायस कुटुंबाच्या सर्व कारभाऱ्यांच्या तर्फेन जे कोणे आयचे हे सोबीत कार्य मांडून हाडला विशेष जावन स्टीवन आणि ताचे धाकटुलें एक कुटाम तांच्या होवडीक एक पाळो दिवन ज्युस्त वेळार तुमी आयल्यात आसता हांव स्विडल स्टीवन शांती हांच्या नांवी तांच्या कुटुंबांत फुल्लो अपूर्व असो कुवर शेल्डन पयले पोटी जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो पयलो अणभव कान गेल्लो भुरगो आज आमचे समोर आसा. तुमच्या नांवी हांव ताका परबीं पाठयतां, कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी ह्या कुटुंबाच्या नांवी तुमकां मोगासो मानासो अभिमानान स्वागत म्हणटा. खंयचें कार्य चलयतना म्हजे 2 उपादेश आसात. पाळयेत गी हॅलो पाळयेत. पयलो उपादेश तोंडार एक हांसो उरोंक जाय. केदोळ म्हणसोर करमाराच्या मेरेच्या भायर वेता म्हणसोर. दुसरो केन्ना केन्ना संतोष भक्ताना 2 ताळयो दिवंक जाय. 2च उपादेश. तर दुसरो उपादेश पयलें पाळया आनी ताच्या फटाफट पयलो उपादेश आनी ह्या सुबीत कुटुंबाक वेदीक आमी स्वागत करुया. ओवर टू शेल्डन. कशें दिसता हें अपूर्बाचें धाकटुलें भाग्यवंत कुटुंब. सोबीत दिसता, अपूर्बाय दिसता. सगळ्यांच्या तोंडार आसो आसा पूण स्टीवन मात्र तितकेशें गंभीर दिसता. कारण कितें म्हळ्यार कदेलां खाली आसात. येतेलीं स्टीवन ऐसो दीस आमचो त्या देखून तूं दोळे दांगून राव. चिशिल्यांक बरो पळयनाका येनातल्यांक आयिल्ल्यांक पळयल्यार बरो. हय मो वय सुपर्ब. पयल्यान पयलें हांगासर आमी सर्व मोगाची आपयलेली सैरी आनी आत्मीय होवळे जावन आसा. पूण स्टीवनान आनी ताच्या कुटुंबान वैयक्तीक जावन वॉट्सॅपाचेर कोणायकी ओवळीक दिनाशें या कोणाच्या घरा वचनाशें आपयलेलो एकलो व्यक्ती आसा आमचो रसनार. आनी ताचें हजरपण ह्या सगळ्या माटवांत हांव समजून घेता, वळखून घेता, मानून घेता. आनी मरिये माई जी काना शारान माटवा गेलेली ह्या माटवाक आयल्या. तिचे बेसांव तिची ससाय ह्या सोबीत बाळाचेर शेल्डनाचेर आसूंक जाय. त्या देखून पयल्यान पयलें हांव वाड्याच्या गुरकाराक भोव मनेस्त फेलिक्स मतायस तशेंच मगण्या विधी कोणाक सोलोवंक प्रतिनिधित्व दिलां तांकां मोगाचो स्वागत दिता. आनी आयच्या ह्या संभ्रमाची मागण्या विधी पयल्यान पयलें तुमी सोलोवन व्हरच्याक हांव विनंती करतां. भगवान गुस्साचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या अनुसारांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुमेच्या बुड्यान मरी बरी कुबार हाडली आनी ते पवित्र आत्म्यावर गर्भे समावली. मरे कृपया मरले सुमितीचे संगाता आश्रामिता तुमचो देव स्नेह पाळ जगसीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी. आपले सुमेची साक तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरे कृपया मरले सुमितीचे संगाता आश्रामिता तुमचो देव स्नेह पाळ जगसीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान मरे कृपया मरले सुमितीचे संगाता आश्रामिता तुमचो देव स्नेह पाळ जगसीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी. आमेन. भगवंती देवाची माये आम्हा बसून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फवसवंचे प्रार्थया येसुमिया बडव्यान बरी कबार दिल्यारी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशा पोवन घेतले आमी जाण जाल्या ताच्या कश्टांनी कुसारी जॉन बियाण आमा पोहसे चुरपा आमच्या अंतसने होत म्हणून आमी वक्ताव त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्या मारी पाता. आमेन.
महिमा बापाक आणि भुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आत तसो आता आणि सदा सर्वता महिमा बापाक आणि भुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदीन तसो आता आणि सदा सर्वता महिमा बापाक आणि भुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदीन तसो आता आणि सदा सर्वता देवा गेल्या आपले आमचे रखण्या सगळीचे देन मग त्याला तुझे बीन मुजी मोह तू जोडाय मकराक सांभाळ सले आमे कुटुंबांत सरल्यांचो सुमेश आत्म्याचो उडास काढून आम्ही एक आमच्या पा एक नमान मरे एबडे आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पयस जावन तुझे राज जमकाय चिगुशी सरगार जाता तशी संसारान जावं नमान मरे कृपया मरले सुमित जे संगाता श्रामितर तुमचा देव ते इंपाळ जगसीचे इंजेजो आनंद बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या सस्नासो विषय उदितंका येसुमिया आणि निरंतर प्रकाश तांचेर पंगोवन दी समाधानान ते विषय घेवन दी आमे आता देवाचे उतार आमी ऐक सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण सत मानता ताका ससनीक जिवीत मेळटा हांव जिवीत असो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें तरी ते मौन पावले पूण सर्गर्तावन देवोन आयलोलो उंडो तसलो न्हय कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना हांवूच तो सर्गिंतावन देवोन आयलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो मुजेंच मास देवाचें उतार हें देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करुया मोगाळा जेसू आज आमी तुका अर्गां दिता आयचो वट्टो दीस तुवें आमकां फावो केलाय वो आमकां संतोशाचो दीस शेल्डनान तुका पयले पटी ताच्या काळजान स्विकार केला तुजें उतार सांगता आमकां जो कोण तुका सत मानता जो कोण तुका स्विकारता तो केदाळास मोडचो ना मोगाळा जेसू आज पयले पटी ताणें शेल्डनान तुका ताच्या काळजान स्विकार केला ताका तुज्या मोगान भर संतोशान भर ताचें जिवीत नंदन कर जो कोण ताच्या सांगाता खेळटात जो कोण ताच्या सांगाता शिकतात जो कोण ताच्या सांगाता तो रावता सकळ तुज्या मोगान तावन आकर्शीत जावन दीत सो तो वाडटाना सरतना ताच्या सांगाता राव आनी ताच्या सांगाता तूं राखून राव आनी सर वायटा विघ्नान ताका निवार आज ह्या संतोशान आमी भाग घेताना तुज्या आवय बापायक स्टिवनाक आनी शांतीक आनी ताच्या भयणीक स्वेडलाकी तुज्या आशिर्वादांनी बळ हें मागता हांव तुज्या पवित्र नांवान आमेन आतां भावार्थाची प्रार्थना सर्गींच्या बापा आमच्या पुताक शेल्डना क्रिस्ती भावार्थाचे देणे दिले हो भावार्थ गुण करूंक ताच्या शिक्षका बराबर वावरूंक आमकां फावो केले जेजूची खरी वळख आनी इश्टागात ताका सदां लाभून तसो फुडार बरो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक बापा आमचे प्रार्थना आयक सर्गींचे बापा आज हांगासर जो मजल्ली आमी शेल्डनाचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रियाळ संदे जावच्या तुजो आदार मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक मोगाळा जेजू ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विश्वास मोग करताय शेल्डनाक आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता ह्या संवसारान आशा दुबल्या भुरग्यांचो आमी उगडास काडटा तांचे दया दाखय म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक सर्गींच्या बापा आज आपलो 15व्या वर्साचो जल्म दिवस आचरण करच्या स्विडलाचेर तुजी शुभम आशिर्वादां घाल ताका बरी भलायकी मोतीचें समाधान दिवन पिडा शिडा विघ्ना अनवरांतले राखून ताच्या जिणेंत ताका बरो फुडार आनी संतोश दिवन ताची जिणी सफळ कर म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक आज 16व्या वर्साचो उत्सव संभ्रमच्या स्टीवन आनी शांती ह्या जोड्याचेर तुजी दयाळायेचे दिश्ट घाल तांच्या जिविताचें पैंगीण करतना तांच्या कुडीक बरी भलायकी मोतीक समाधान काळजान उल्हास सदांच पाव कर म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक
सर्गींच्या बाप्पा शेल्डनच्या आवय बापाय संगी आम्ही ताची पोदोन मोदोन जाऊन ताच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमातय संतोष पावताना शेल्डनचेर तुझो आशीर्वाद घाल म्हूण नम्रतायेन मागता. बाप्पा आमचे प्रार्थना ऐक. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवासी मोन मुझे उपकार तुजो बावडून बोरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान सर्गीन दळबार सांडून संवसाराक कायलोय देखून अर्गां तुका सोमिया कुर्सार मोरोन आमची सोडवण केली देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवशी मोन मुझे उपकार तुजो बावडून बोरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान मुगाळ पुत्रा सोवेन आमकां मोरी आशिर्वाद देव आमकां भगवान कुसाचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या अनुसरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोबीत रितीन मागण्या वेदी सलोवन वेलेल्या गुरकारामाक हांव दिनवास पाठयतां आनी संगात दिल्ल्या सर्वांक विशेष जावन देवाचें उतर मेळिल्ल्या कुटुंबाची सुजावणच्या सिस्टराकी हांव आभारी जावन आसा. थँक्यू सिस्टर. वेट कितली बता वेट 28 वडलो इगर्जे घेताना ताची वेट 28 आसली खंय आतां 60 जाल्या घेवणी जाल्या 60 जाल्या. ओके 60 जाल्या म्हणले तितकेशे हात वयर करा पळया सोवितात हात तुमचे नेल पॉलिश घाल्ले. गुड देव बरें करूं. म्हजे प्रमाणे ताची वेट आतां उणी जाल्या कारण इतलेंच न्हय ताणें सगळें जेवल्लें जिरलां म्हणून पूण नाका जाल्ल्यो सबार संगती ताचे तावन उबोवन गेल्यात आनी एक नवो जीव ताचे थंय आयला. नवो जीव येताना तो जड आसलो जीव न्हय ताचें मन मस्तू हळू हळू जालां. आनी इतल्या सुबीत शेल्डनाक हांव एक घडी भर फुडें आपयतां. डाडा मम्मा वट्टू आनी तुज्या मोगाळ भयणी वट्टू फुडें येवच्याक आनी ताका सांगात दिवंक ह्या घरची मलगडी मनीसतीन आसा. एमिल्डा मतायस शेल्डनाची व्हडली माय दयाकन माय एक घडी भर नातवाच्या बराबर तुवें रावल्यार ही सगळी सोबाय दोडती जाता. आनी हेवशिल्यान आसा आनी एक आब आनी व्हडली माय भोव मनीस मौरीस कोस्ता आनी श्रीमती हेलेन कोस्ता आनी व्हडा मोगान हांव आपयतां. आज पोदोरणीचे हजरपण हांगा ना म्हणून समजलो हांव वय मो सॅमसन मोस्टली हांगा ना. ओके मरीना येस मरीना मोदोर्न जावन आसा. ह्या सोबीत कुटुंबाक जर तर सोबीत दिसता जाल्यार म्हजो पयलो उपादेश पाळोवंक आदेश आसा. तो दुसरो उपादेशी दिलो भोव बरें सुपर. इट्स योर टायम नाव टू सेलिब्रेट आनी हो संतोश गोडसाणें जावं दी. आज तावन जें कितें तूं कितेंय कर तें गोडसाणेन बरोवलें जावं दी. ही म्हजी आशा अपेक्षा आनी कालतें मागणें. आर यू रेडी? तर ह्या केकीचो वांटो तुज्या कुटुंबाच्या वंशा खातीर केक कातरया. संभ्रमाची केक 3, 2, 1 here we go. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented
I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But 12 सोडून 13 जाली माय हांव खोवें ताकेता म्हणटालें गे एकल्यातलें वय गे न्हय गे काजार तुमची काजाराची शाणकी सुटोना कितें जावं किपींग जोक्स अपार्ट हांगासर 12 उतरलीं 13 उतरलीं 14 जालीं आनी आज 15 वर्सां भरल्यांत 15 वर्सांचो अपूर्व आयचो बंगो आमच्या मदें आसा बाय स्विडल. ह्या सोबीत संभ्रमाच्या दिसा कोणाक सोदतात तुजे दोळे कोणाक सोदता न्हय गे. इफ यू हॅव ऑब्जर्वड शी इज सर्चिंग फॉर समबडी वेरी वेरी इंटिमेट. हू इज दॅट? नो वन? ओके. इट्स युअर बर्थडे and it's the right time to celebrate, right? You want to slice the cake, the same family, the same grandparents and papa mummy, wonderful. It's your time now to celebrate your 15th year birthday. प्रत्येक दोळे सोदतात दयाकन कोण सोदतात एक पटी मुखार या कोणाक पता see I am right. There's something यो पता come तसे बर्थडे घ्या ना ने ओके. Over to you, dear Swidel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy बाय स्विडल खंयच्या क्लासींत आसाय? 10th. हे पटी तुजी जबाबदारी कळीत आसा मो कालें स्टेटाक फर्स्ट स्टेज आहे वय मो पास कोणी जातात जायना ते आतां जे टिचरांक सांगलां गई कुल्ला वडची आमकां पयलें म्हणटाले कुल्लाले म्हणून इस्कालांत आतां म्हणटात कुल्ला वडची नुकत पडले पड हांगा यू नीड टू परफॉर्म अँड मेक युअर पेरेंट्स प्राऊड. ओके. ताजे उपरांत खंय कॉन्वेंटाक येताय की काजार जाताय खंय कॉन्वेंटाक वचून थंय कॉलेज शिकता खंय मागीर काजार जाता खंय जायत भोव बरें कितेंय जावं. गॉड हॅज हिज ओन विजन अँड मिशन टुवर्ड्स यू. फुलफील इट आनी मेक युअर पेरेंट्स प्राऊड. इल्लोसो जागो सोडया म्हळ्यार म्हाका मोदें येवन एका फोटोग्राफांक आसा. सुपर्ब. म्हजो आनी ह्या कुटुंबाचो संबंध मोस्टली फाटल्या 15 वर्सांचो गी म्हणून दिसता म्हाका. आनी ह्या सोबीत परिसरांत खंयचे कार्यक्रम जाल्यार कार्यक्रमाचे हॉल झाल बंद बूक करच्या वरणी पयलें जिओ अग्रराक एक फोन येता असली तारीख आसा गे म्हणून. कित्याक म्हणून हांव कळीत ना कितेंय आसूं तो संबंध सुरू जाल्लो ऑल्वीन आतां. ऑल्वीन खंय आसा आसा ओके थंय राव धांवडे नाका तो आतां आयल्यार मागीर ओके घराचें उक्तावण जावन दी या खंयचेय कार्यक्रम जावन दी ऑल्विनाचो आनी म्हजो बांद एक भोव
अपूर्बायचो रक्तबंधावर चड मजबूत आसा तसोच उरोंक आसा. आज ताच्या लग्नाचो उर्सुगे दिवस. आय थिंक आय रिक्वायर ऑल्विन आनी फ्लाविया तांच्या भुरग्यां वट्टू देकन फुडें येवचें आनी तुमच्या लग्न संभ्रमाची केक हांगा आयती आसा ती कातरूंक आमकां एक अवकाश करून दिया. ह्या सगळ्या तयारायेच्या पडद्या फाटलो वावरडी ऑल्विन जावन आसा. स्टीवन असो आनी शांतीसो आसलो कोइन्सिडेंट पळया. आनी ऑल्सो मोतोरनेसो ही पुरो 71 तारखेर काजार जाल्ले हिंगे म्हणून कितेंय जावं सांगाता मेळोन केक कातरल्यार भोवशा इट लुक्स सो ब्युटिफूल. कमॉन ती दोडो वर्सुगे संभ्रम. 3, 2, 1 हियर वी गो. नंदन होते आचरण आज आम्ही मागता तुमचे देवाचे बेसान. नंदन होते आचरण आज आम्ही मागता तुमचे देवाचे बेसान. मोगाच्यो जरी तुमच्या काळजांनी उमाळून उमाळ्या जरी मेळून दर्यो जावन वाळून सैतासो सूर्यो तुमच्या काळजा दर्या मेळून परजळीक सणून उस्वाडाक बरोवन अभिनंदन होते आचरण आज आम्ही मागता तुमच्या देवाचे बेसान. सोबीत कुटुंब अपूर्बायन हांगासर 3 केक कातरल्यात. हांगा असलेल्या थंय मुखार रावलेल्या सगळ्यांची एपटी शुगर चेक करी पडात. ओके बसत तुमी. फाटल्यान मस्तू जाणां उबे आसात. ह्या आयिल्लीं फाटल्यान बसतात. मुखार खंयच्याय बेस्प साहेबांक कार्डिनलांक आमी आपोवंक ना आज. ओके दयाकर मुखार येया. जाता तितली मुखलीं खात्याला आमी बरी आं. देव बरें करूं. मग ह्या सोबीत तिनी संभ्रमाची अपूर्बायेच्या गोडसाणेच्या आमच्या वांट्याचो एक गोडसाणेचो वांटो महिमा केटर्स द्वारे आमकां फावो जाता. ते येता आसतना तांणी सांताकी आपोवन हाडला. ओके सांताक न्ही सांता क्लोज. सो हियर वी गो सांता विथ द महिमा केटर्स इन युअर सर्विस. परमळीक पिझ्झावर न्ही म्हज्या गुडसुलांतली पेज सड रूस असो अर्थ जर तर समजलो जाल्यार शेजारा कितलेंय बरें आसूं आमचें घर आमचें कुटुंब आमची मनशां आमची. आज आमच्याच ह्या सोबीत कुटुंबाच्या बांदांत आमी सर एकवटल्या कित्याक माताय सारकेल्या कुटुंबान आमकां मोगान आपयलां. आमच्या सुमिस्तांच्या काळजांत अपूर्बायची बगणां आसात. खंच चितावन खच पर्यंत म्हजो गांव विस्तारला आनी ह्या सोबीत गांवांत अशी एक मात्र अपूर्बायची आमच्या समुदायाची रिवाज जावन आसा कार्याक बरें मागची.
आणि ही आईची सगळी जबाबदारी एका मानेस्तिनीच्या उस्क्यार हावून दिता. तुमची बगणां ती तिची करून घेतली, तुमची उतरां ती तिच्या उतरांद्वारे हांगासर उसारतेली. ती जावन आसा भोवमानेस्तीन मेविस रॉड्रिगस, एक अपूर्वाची सामाजीक कार्यकर्त, जे कितें दुबळ्यांच्या धाकट्यांच्या आवाजाक तिचें काळीज स्पंदन करता. बेंदोरान तिची वस्ती, फाटल्या 6 वर्सांत सगळ्या फिरगजेच्या मंडळीक ती कार्यदर्शी जावन आसलेली. आतां ल्हान क्रिस्तांव समुदायान तिची सेवा आसा, वाड्याची गुरकार्ण जावन तिची सेवा आसा. ती एक उद्योगी, एक कॉपरेटिव्ह बँकांत, एक सोसायटी बँकांत ती एक प्रमुख हुद्द्यार आसा. सगळी बँकाची जबाबदारी तिचेर आसा. इतलेंच जाल्यार ती म्हाका सर्वेसामान्य दिसता. पूण ती आज विशेष दिसूंक 2-3 कारणां आसात. एक कारण जावन आसा ती एका आर्मी ऑफिसराची आवय. मेजर जावन ते वावर करन आसात ते पुंछ बॉर्डराचेर. 2 ताळयो भोवशा तिका दिजय, या तिच्या पुता खातीर आमी दिजय. दुसरें, तिची धूव आनी जावय भोव व्हडले हुद्दे सांडून सामाजीक सेवेंत, मिशनरी कामांत, देवाचें उतर परगडच्यांत गांवान गांव विशेश जावन कोलकाता तांचे बेस करून आसात आनी थंय तांचो वावर आसा. तेका भुरग्यांची व्हडली माहिती पूण पळोवंक धाकटी माहिती अशें दिसता. आदली शिक्षकी पूण आतां भोव सुडसुडीत अपूर्बायची वाग्मी ह्या सोबीत कुटुंबाक बऱ्या तरान वळखोवची बाय मेविस रॉड्रिगस. तुमकां अवकस आयची आमची सोमेस्ताची बगणां हांगा भलायकेच्या उतरांद्वारे उसारच्याक. देव बरें करूं. जिओ आग्रार पूण तूं आतां करंबार. शेल्डनाक 2 उतरां सांगच्या फुडें हांव तुका भलायकी मागतां. लांब जियो तूं जियो. देव बरें करूं. तुमी बसल्यार बरें गी म्हणून वडोलतावन बाबू बेस रावन आसात. तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम आनी वेदी सोबयिल्ल्या तुमकां सर्वांक परत हांवें कोणाची एनिवर्सरी बर्थडे विशयांत उलोवची गरज ना. सर्व संपयलां आमच्या जिवन. हांगासर म्हाका हांव शिक्षकी जावन आसलें वय आनी म्हज्या क्लासीन म्हाका पोकरी भुरगीं म्हळ्यार बारीक कशी. कित्याक म्हळ्यार हांव ही पोकरीपणान तवड जाल्लें. म्हज्या भयणी कडेन भावा कडेन विचारल्यार कळात मार सड्ड पडटालें म्हाकाच. कितें आसूं, स्टिवना कडेन सांगलें ताची पोकरीपणा विशयांत, शेल्डनाच्या पोकरीपणा विशयांत म्हाका इल्लेशें सांगशी की म्हळ्यार तो सगळो कालबुलो जालो. ते मात्र न्ही वडलो इगर्जे भायर हांवें परत विचारलें ताचे इल्लेशें पोकरीपणा विशयान म्हाका सांगशी. ना बाय, तो कांय पोकरीपणा करचो भुरगो न्ही, कांय तशें हांवें केल्लें आमकां कांय गोत्तू ना. करेक्ट. तो आमच्या कुटुंबाचो मनमोहन सिंग म्हण येत. आतां ताळयो खंय, हांवें जियोक बरी भलायकी मागली, ताळयो ना, ताचे उपादेश कोणी पाळिनात म्हण दिसता. कितेंय जावं तुमकां शिकयचें पडलां, हांव टिचर न्ही. ओके. तो मनमोहन सिंग कशें गे म्हळ्यार ताका हांव इतल्या वर्सांत हांव पळयतां. तो बेस हांव मागता, म्हज्या लागीं येता, स्मायल दिता, सुबित्तेक हांसूं दिता, पूण ताचें दान दिसनात. ताच्या किसड उलयल्लें म्हाका ताणें हांवें येदोळ आयकुना. देखून आमच्या कुटुंबाचो मनमोहन सिंग तसो म्हूण सांगता. खुशी जाली गे. आनी तो पोकरी न्ही म्हणून स्टिवनान म्हाका सांगलें. शांती म्हणटा तो पोकरी न्ही म्हणून. पूण म्हाका एका भुरग्यान येवन ओडून सांगलें, आंटी शेल्डन म्हणटा म्हज्या कुमगारा दिसा बरी भलायकी मागोवंक त्या आंटीक आमी सांगलां ती कित्याक काळें कापड न्हेसून आयल्या. वय गे शेल्डन म्हणलें, वय गे तुवें ना गे, एक तूं फटी मारताय या म्हाका कोणें त्या भुरग्यान येवन सांगलां तें फट मारता जावं की बरो. हाकाय कारण आसा. आज कोणाचो दीस? कोणाचो दीस आज? शेल्डनाचो दीस. वय मू शेल्डन आज तुजो दीस. जेजू तुज्या काळजान पयले फावटी आयला असो अर्थ. हाचे वनी पयलें जेजू तुज्या काळजान नातलो म्हणून गे नातलो गे. सगळी भुरग्यांच्या काळजांत जेजू आसता. बाप्तिजमा वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता. तशें जाल्यार तुज्या काळजान जेजू पयलें आसलो. हांगासर हांव एक आनी एक विशय ओके काळ्या कापडा विशयान हांव विसरलें.
आज तासो दीस जावन आसतना सगळो परजळताचे तें आसाचे आनी खंयच्या धव्या वस्तुराच्या पाटल्यान काळबाण आसा गी तें दोवसाण आणकी परजळता. त्या खातीर हांवें चिंतलें काळें कापड न्हेसल्यारच बरें म्हणून. ओके, जेजू आमच्या काळजान म्हणटाना आं बरें, दुसरो उपादेश व्हेरी गूड. एक परच्या आदल्या थापतांत आमी एका कुंभाराच्या मिसा गेल्ल्या, अशेंच पयलो कुंभार मेळचो भुरगो. त्या वेळार पाद्र्याबान शर्मावर एक विशय सांगलो. काणिके वेळार आयताराच्या मिसाक काणिके वेळार आमी कोणान पयशे घालता न्ही, ती आवय त्याच्या पुताक पयशे दिताली खंय. आनी कितले सांगल्यार तो पूत कोणान पयशे घालनातलो. आतां काल ती एक टब व्हरतात नातल्यार आनी एक ट्रे व्हरतात आनी तो पयशे घालनातलो. देखून हांवें विचारचें तूं कित्याक पयशे घालनाय. मम्मी तूं पयशे घालताय तुका तें पाद्र्याप कालेंगी तोंडार दिता, हातान दिता. हांवें पयशे घाल्यार म्हाका मेळटा ते, म्हाका दिना म्हळां देखून हांव घालिना. त्या खातीर आवय म्हणाली खंय बाबा ताका एक बरो दीस येवंक, तो दीस उदेवन येताना त्या दीस तूं धवी मुस्तायकी घालतना संभ्रमान तुवें तुज्या काळजान जेजू घेवंक आसा. देखून त्या खातीर राव आनी तुवें घालिनातले पयशे पुराय एकठांय करून दवर आनी त्या दिसा तूं घाल. तुवें म्हणे अशें केलां गे शेल्डन, मम्मी डॅडीन तुका ल्हान आसतना पयशे दिल्यार जावंक पुरो न्ही, ते कोणान घालाय गे तुवें घालाय पॉकेटीन घालूं न्हय. व्हेरी गूड. तशें आयच्या ह्या संभ्रमाच्या रितीन शेल्डन तुवें जेजूक तुज्या काळजान आपणायलाय. आनी आयचो दीस आमकां सर्वांक भारी एक म्हत्वाचो दीस. कित्याक सांगा पळया तुमी कित्याक आमकां कितें म्हत्वाचो दीस शेल्डनाच्या की आमी सगळीं कुटुंबाची हांगासर मेळटा. ह्या कार्याक आमी सगळीं कुटुंबाची पुरा काजन्स आनी डजन्स आमी हांगासर मेळटा. तशें आमकां खुशी जाता, मागीर बरें जेवण मेळटा. आतां जेजू एक पटी तुज्या काळजांत आयल्या उपरांत ताच्या उपरांत जेजू प्रत्येक पटी कुंभारान तूं जेजू घेतना तें कॉमन जावचें न्ही. हां ते व्हडली सकाळी कुंभार काण घेतात म्हणून हांवें कुंभार काण घेवचो न्ही, पूण आज खंयच्या संभ्रमान तुवें जेजूक काण गेलाय गी त्याच संभ्रमान जेजूक तुवें सदांच घेवंक आसा. हांगासर जिवन सांगल्या प्रकार सकाळची तुमची बोगणां कितें म्हण म्हाका आनीकी गोत्तू ना, जाल्यार खंडीत जावन ताचे खातीर बरें मागा जेवण आसतलें. त्या खातीर हांव एक ल्हानशें एक मागणें सकाळच्या तर्फेन हांव म्हणटा. शेल्डन, सुर्याची ऊब तुका एक उर्बेवंत भुरगो करूं, संद्राचो प्रकाश तुका कुशाल बरीत राखूं, जळचीं तीं तारां तुज्या जिवितांत जिग जावन तूं एक बीग बॉय जायजे म्हणून आमी मागता. तशेंच तुज्या तोंडार सदांच हांसो आसूं, ह्या हास्या वरवीं कोण दुखींत आसात तांकां इल्लें हास्य बरी जावं. भावार्थान भरलेले भुरगे तुजे इश्ट जावं. परत हांव सांगता, भावार्थान भरलेले भुरगे तुजे इश्ट जावं. जेन्ना तूं हात जोड दिमी घाल मागताय त्या वेळार सर्ग उक्तो जावं. उक्तो जाल्ल्या सर्गार्थांव तूं कितें तें आशेताय तुज्या जिवितान, तुज्या कुटुंबा खातीर, तुज्या वडिलां खातीर, तुज्या भयणी खातीर, सुयदला खातीर हें सर्व देव फावो करूं. हें आमचें सर्वांचें मागणें. तुमी ओंपतात गी? आतां ताळयो कितें हात जोडून उतरावाचे ना. ओके व्हेरी गूड. पाद्रे पियो म्हणटा सर्ग जोडूंक तुका सर्गार वचूंक जाय गी शेल्डन? जाय गी? हय गी. तुमकां सर्गार वचूंक जाय गी? हां कित्याक? सर्गार वचपाचें जाल्यार मराचें न्ही गी. ओके करेक्ट कळ्ळें म्हाका. तुमी देखून म्हणटात म्हण सर्गार वचोंक आमकां सकाळांक जाय आनी सर्गार वचोंक कश्ट म्हणटात. कोंजेलान कितें सांगलां? हां कितें सांगलां? पूण आसा सागी सुवियेचे एक विशय सांगता जेजू न्ही. कोणी सांगतीत गी? टिचर म्हणी सांगीत गी आमकां. हां कोणाक वचोंक जाय तेका खऱ्याक म्हणी वचोंक जायत पूण पत्क्याक बारी कश्ट जातले म्हणून. आसूं दी सर्गार आसतेच आसूं दी आमी मागणें करया बरें जिवीत जिवया. पूण पाद्रे पियो म्हणटा सर्गार वचोंक जेजून बरी एक आसानशें म्हणटा म्हणल्यार बारी सुलभ रीत दिल्या. कोणेय सर्गाक वचत खंय Jesus is attracting everybody towards the heaven. Jesus is attracting everybody towards the heaven by his grace. पूण हाचे खातीर कितें करूंक जाय? सुको उंडो खावंक जाय. ह्युमिलिएशन तुका कोणी म्हणी तुका इन्सल्ट करतीत, तुका तुजे विशयान पाड उलयतीत,
या तुका कांय म्हणे अन्याय करतीत, घात करतीत, तुका दुखयतीत, हें सर तुवें सोसून व्हरूंक जाय. आनी तशेंच तुका निरासपण देदस्पर जाल्ल्या वेळार एकच एक तुवें विशय तुज्या मतींत आनी तुज्या काळजांत दवरूंक जाय. जेजू म्हाका ताचें तें आपयता. जेजू म्हजे संगी रावोंक आशेता. देखून हे शेल्डनाक मात्र न्ही, आम्हाक सर्वांक आमी सांगचें जाल्यार आमच्या जिवितांत सुखाच्या की चड कश्ट वय गी ओपतात गी तुमी. बायलान आमी सगळी सुरंगा रावन आमी बारी सुखी म्हण दाखयल्यार भितरल्या भितर आमच्या काळजांत ती दूख आसतात. बट ऑल दीस पेन इज फॉर आवर प्युरिफिकेशन. तुका कितेंय दूख मेळ्ळी, तूं आतां ल्हान भुरगो, तुका समजोवचें ना आनी ती कित्याक उलयता म्हणून, पूण कितेंय दूख मेळोवन दी. क्लासीन जाल्यार तुका तुजे फ्रेंड्स थोडे पटी तुका पयस करूंक पुरो, तुका बगता न्ही, तुका टिचर थोडे पटी जोर करूंक पुरो, तुका दुखता न्ही, त्या वेळार तूं खाली हात जोड आनी तांचे खातीर बरें माग. सर तुका बरें जातलें. परत हांव सर्वांचे तर्फेन सर बरें मागून हांव म्हजीं 2 उतरां अखेर करतां. दुसरो उपादेश. देव बरें. कोलारांतल्या भांगराच्या खणयेंतलें भांगार मोतयां बरी वयर आयिल्ल्या बरी जाली उतरां आयकत आसतना. आय एम नॉट एक्झाजरेटींग, पूण हांगासर अपूर्बायची उतरां इतलें सोबीत चित्रण दिवन सर्गराजाची वाट कशी उक्ती जाता म्हणल्या खातीर हांगासर भलायकेच्या मेस्त्रिणीन तुज्या आंटीन अपूर्बायची एक वाट दाखयल्या. आज न्हिदोंक वेच्या पयलें तिच्या वावरा खातीर तुवें मागोंक आसा. ओके, आनी आय एम गोइंग टू गिव यू वन होमवर्क टुडे. आतां हांगा जमलेल्या कडेन हांव खेळ खेळयन या कलेन तांचे कडेन विचारीन जाल्यार ती खंडीत बरीं बरीं उतरां सांगतीत. पूण वॉट इज अ शेल्डन? यस म्हळ्यार वॉट यू वॉन्ट टू बिकम, लायक स्वीट. एच कूड बी होली. ई म्हळ्यार कालें, एल म्हळ्यार कालें, डी म्हळ्यार कालें, ओ म्हळ्यार कालें, एन म्हळ्यार कालें. तुज्या जिणेंत तूं जावंक आशेताय. यू फ्रेम युअर, तुजे कितें शेगूण आसात, बरे गूण आसात, ते तूं आजच फ्रेम कर. तेन्ना तिच्या वरणी सलीस, तिणें सांगल्या वाटे वरणी सलीस सर्गाकेची वाट तुका मेळटा. ओके, वैमो किपींग अ जोक अलायव्ह. सर्गाकेची आनी एक वाट आसा मेवीस बाय. इजी. उडस दवरा. टेक अ राईट टर्न अँड गो स्ट्रेट. सर्गागत येताय. Am I right or wrong? Take the right turn in your life. Right turn. And go straight. Where you are reaching? Only heaven. त्या देखून हांगा जमलेल्या समेस्तांनी आज आमचे एक धाकटे मागणे म्हणी ह्या बाळा खातीर, ताच्या फुडारा खातीर आमी मागोंक जाय. हे एक म्हजे तावन तुमचे कडेन करची विनवणी जावन आसा. देवाक अर्गां घेवन दिवचें एक गीत शेल्डन तयार करून आयला अशें म्हाका समजून मेळ्ळ्या. एक सोबीत गीत हांगासर सादर करच्याक आयचो संद्र शेल्डन उबो आसा. पयल्यान 2 ताळयो दिवया ताका, मागीर हांसोंक आसा आमकां. येस, आर यू रेडी? 1 2 3 4. हियर वी गो. सोम्या पावन जाला तुझ्या येण्यान, सदा राव तूं बुजा काळजांतन्या, बेसांवांनी भर म्हाका. अर्गां दिता सोम्या पावन जाला तुझ्या येण्यान, सदा राव तूं
तुझ्या काळजान धन्या बेसावानी बर म्हाका अर्गान तुका ओगुळीक तुका काळजांत आयल्यान जेजू तुका अर्गान तुका ओगुळीक तुका काळजांत आयल्यान जेजू तुका मम्मी डॅडीन मोग दिवोन देव बिरांतीन सदा वागोवन आयच्या दिसाक तयार केल्ल्या सर्वांक देवाचें बेसांव मागता मम्मी डॅडीन मोग दिवोन देव बिरांतीन सदा वागोवन आयच्या दिसाक तयार केल्ल्या सर्वांक देवाचें बेसांव मागता अर्गान तुका ओगुळीक तुका काळजांत आयल्यान जेजू तुका अर्गान तुका ओगुळीक तुका काळजांत आयल्यान जेजू तुका या साक्षिष्ट्रान सैरीन दैरी दोतोनानी बेसावानी सांगा दिवोन उल्हासिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा या साक्षिष्ट्रान सैरीन दैरी दोतोनानी बेसावानी सांगा दिवन उल्हासिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा अर्गान तुका ओगुळीक तुका काळजांत आयल्यान जेजू तुका अर्गान तुका ओगुळीक तुका काळजांत आयल्यान जेजू तुका काळजांत आयल्यान जेजू तुका काळजांत आयल्यान जेजू तुका सोबीत स्केलाचेर हांव म्युजिकान तितल्या वचूनय तरी अपूर्वची स्केल थाळ्यांत मेलोडी आसा की ना म्हणची ना पूण ती स्केल आनी ताका जाय जाल्लें पातळ बाय स्विडलन दिलां भयणीन भावाक हांगासर प्रेरण दिवचें येस देव बरें करून दुसऱ्या उपादेसाक पयलो उपादेस तुमी पाळुवेत इतल्या अपूर्वायेन ताणें गायलां होय मो यू कॅन बी अ गुड सिंगर अल्वेन अंकल बाप्पू कशें बळें सक्कड मटवांत होय मो ताका बीट करी तुवें ऑल द बेस्ट या इतल्या सोबीत देवाक अर्गां घेवचें गीत ताणें साबार दिसांत हांव तयार केलां बरें करून तुवें सादर केलां तुका बरें मागता मस्त कजन्स आसात हांगा शेल्डनाचे कजन्स होय मो तुमी जर तर ताका आतां अभिनंदन पाठयनात जाल्यार भोवशें हें तितकेशें अधुरें अधुरें उरतलें ते देखून आय रिक्वेस्ट ऑल द कजिन्स टू कायंडली join the choir. Good. That looks fantabulous.
सासो ईसाईसो जेजू संगी एकवटांचो आमकां सर्वांक व्हडा संभ्रमाचो आमच्यांनी तोरण बांदलां कांतून तुजें नांव उबांद जेजू तुका आराम धरला मोगांताच्या कोपांत सर्गियांच्यांनी तोरण बांदलां कांतून तुजें नांव उबांद जेजू तुका आराम धरला मोगांताच्या कोपांत माय माय आसतो ताच्या वेळेंतरी भाऊ भयण तो सांगणे तुका जरी नाचोंक लागली सगळी सैरी दैरी बेसांव दितेली सर्गितां मोरी माय माय आसतो ताच्या वेळेंतरी भाऊ भयण तो सांगणे तुका जरी नाचोंक लागली सगळी सैरी दैरी बेसांव दितेली सर्गितां मोरी सर्गियांच्यांनी तोरण बांदलां कांतून तुजें नांव कुपांत जेजून तुका आराम धरला मोगांताच्या कोपांत सर्गियांच्यांनी तोरण बांदलां कांतून तुजें नांव कुपांत जेजून तुका आराम धरला मोगांताच्या कोपांत आयतारा सोसून तुवें काडूं कुंगसार कुंगार केन्नाय विसरूंक नजो नितळ उडीक लागयना गांव वसो गोडसाणेन भरतलो फुडार तुजो आयतारा सोसून तुवें पाडूं कुंगसार कुंगार केन्नाय विसरूंक नजो नितळ उडीक लागयना गांव वसो गोडसाणेन भरतलो फुडार तुजो सर्गियांच्यांनी तोरण बांदलां कांतून तुजें नांव उबांद जेजून तुका आराम धरला मोगांताच्या कोपांत सर्गियांच्यांनी तोरण बांदलां कांतून तुजें नांव कुपांत जेजून तुका आराम धरला मोगांताच्या कोपांत पूर्बायन सादर केला ओडल तुवें म्हणलें कंतार उडासा आगी कळ्ळें अर्गा कोणे बरयल्लें म्हणून ಗೊತ್ತಾ गे तुका या कोणे संगीत दिल्लें म्हणून ಗೊತ್ತಾ गे व्हडा अभिमानाची गजाल कितें म्हळ्यार आज डीजे खेळटा फ्रांसीस रॉड्रिगस ताचे संगीताचे पद तें कंतार तें ओके हांगासर आसा एक फावटी वेव करपळ्या तो बंटवळचो हांवें बंटवळचो आणि बरं इलेलें ताचे लिरिक्स म्हजो काळजा लागशिल्लो आमीग आतां देवादीन
पंचबंटोळाचे लिरिक्स, ताचे संगीत सादारपण शेल्डनाचें. वंडरफूल. हें भोवशा ट्रायंगल हांगा भोवसली क्लिक जाला. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमकां कळीत आशिल्ल्या प्रमाणे कितल्या घरांक ती गेल्या या रावल्या या भेट दिल्या. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮಮ್ಮಿ ಮರಿಯಾ ಆರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಬೈಬಲ್ ಏತ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪೋತೇರು ಉಂತುದೇರು ತಿಕ್ಕದೇರು ಇಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದಾಜಿಡ್ ಗುಂಡು ಹಾಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಕಿನ ಮಾಸ दोन एक पटी सांगल्या उपरांत परत्या गांव पाटी येना हांगा तवण येता. एनी आन्सर्स? मोरी माय पवित्र पुस्तका प्रमाणे कितल्या घरांनी गेल्या? 2. गुड. एका घरा मात्र. देव बरें करूं. 2. एक घर मात्र. 2 घरां. 2. 3. 6. फॅन्टास्टिक. वाव. गुगल करतात की तुम्ही? मोरगेचे डायरेक्ट नंबर दिता हांव, तिका कॉल करनी सर. डन? एनीबडी? एक येता 3, 5. अय्यो एकच घर. ओके. 2. व्हेरी डिफिकल्ट नाही गे अले. एक ट्राय कर. 3, 2, 4, 2. कोण म्हणे 7? ओके. खंयची म्हणून सांगायचे म्हाका? आं ओके फायन. एनीवन? 1, 3. अंदाज में गुंडू बोलो. 3. मार दो गोली. 2, 4, 3. एकच. ओके. 1, 2, 5, 7. होय पवित्र पुस्तकांत उल्लेख असा. ओके. उल्लेख असा ती खंयच्या घरा गेली, खंयच्या घरा रावली, खंयच्या घरा भेट दिली. मोरी आमकां गोत्ताले ती 365 दीस 365 घरांनी गेल्या जावं पुरो, पूण पवित्र पुस्तकांत खंय पुरा उल्लेख असा. ओके. 5, 2, 3, 7. 7 नांगी विकिपीडिया गे. ओके. जाप कोणण्यासारखी दिवंक ना, पण 7 म्हणले एक गडी बोर बेजार ना जाल्यार मुखार या. 7 म्हणली कोणी जावन दित एक गडी बर मुखार या. ताच्या सकयल 1, 2 म्हणली पुरा नॉट ॲब्सोल्युटली राईट. हे या 7 म्हणली मात्र दोगांत गे त्या 5. आता दोगांक हांवें दाडीचे पडलां. 5 जाल्लें जाल्यार हांव 5 हांगा आपयतो न्ही मा न्हय गे. त्या देखून 5 न्हय. ओके. आतां 7 म्हणल्यार मात्र वावरले आनी पाटी वशीत. ओके. खंयची घरां तुका गोत्ताल्या प्रमाणे? मोरी गेल्ली एलिझाबेथीच्या भेट दिवंक घरा. मागीर सिमोनच्या घरा गेल्ली आसतली. सिमोनच्या पेद्रूच्या. मागीर एक आजू काजाराच्या माटवाक गेल्ले. मागीर चिंतेचे पडटा. एलिझाबेथीकर खाना शारांत मगदलीन मोरी लग्नाच्या हांव जस्ट तांची परीक्षा खंडीत करिना, जस्ट टू टाइम पास. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक 5 मिनटां कशी म्हणे लोटीचे पडल्यात त्या देखून. दोगांयकी इनाम आमी दिवया. 7 न्हय. म्हज्या सोदने प्रमाणे सूख जाल्यार म्हजे नंबर काणी घेवन म्हाका पाटी
करेक्शन दिया कित्याक म्हळ्यार हांव बायबल वाचच्यान पाटी पूण आज तितलेशें सोदना केली 10 घरां उल्लेख आसा. एक मोरी जल्मल्लें घर वय गी, मोरी जल्मल्ल्या घरा तिणें आसाचें तेगी. हॅलो वय तें कोणें सांगूना वय मो जुजेचे काजार करून दिल्या उपरांत जुजेच्या घरा वचोनान गे 2 जाली नाजरेत. ताचे उपरांत एलिझाबेथीच्या धवाधवी गुडो सोडून गेली म्हणून एक उल्लेख आसा. वय मो एलिझाबेथीचे घर. मागीर काना शारांत अजाप जालें 4 जाले थंय. मागीर काणेश मारी काडटना जुजे मोरये कण घेवन गेलो. ताचे उपरांत जागो मेळो ना. लास्टाक छत्रांत रावलो. मोरी खंय आली छत्रांत रावचेस गी. सो छत्र आसा 5 जाले. ताचे उपरांत जुआंव म्हणल्या व्यक्तीच्या घरा कफरनावांत जेजूक आनी मोरयेक आनी ताच्या कुटुंबाक नाजरेत तावन भायर घालें. ती कफरनावांत लिप्ती गुप्ती जियेल्ली उल्लेख आसा. जॉनाचें घर. जेजू मेल्या उपरांत वयल्या माळयेचेर ती मागणें करनासली. मोरी तांच्या मदें आसली. पवित्रोत्म देवान आयलो वय गे. तें घर कोणाचें? मार्कोचें. ताचे उपरांत कफरनावांत एका घरा जेजू शिकोवन दिताना म्हळें तुजी आवय आनी आयल्यांत म्हणून. तर आवय थंय पावल्या. तें आनी एक घर. अशें 10 घरां बायबलांत उल्लेख आसा. नेक्स्ट कोणें गेम खेळयल्यार दया कर्ण 10 म्हणजे तें ना रॉंग म्हळ्यार कुठले म्हाका फोन करा. ओके दोनी इनामां आपणाय जाय म्हणून विनंती आसा. ह्यो ताळयो कोणाक इनामाक गी गेम चलोवन व्हेल्ल्याक. Angels of heaven, all the earth blessing forever. He forgives all your iniquities. हॉट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, माइल्ड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक. कांय ना जाल्यार वॉटर ड्रिंक. O2 Mahima Caterers. तमशा ओंटानी निलशा दोळ्यांनी चेडवान एका पिशार घाला आपल्या नकऱ्यांनी. कुणकुऱ्या केसांनी त्या फुडकुल्या गालांनी काळीज मुजे सोरलां ताणे आसत्या उतरांनी. तमशा ओंटानी निलशा दोळ्यांनी चेडवान एका पिशार घाला आपल्या नकऱ्यांनी. कुणकुऱ्या केसांनी त्या फुडकुल्या गालांनी काळीज मुजे सोरलां ताणे आसत्या उतरांनी. मानसा मानसा मुजा मोगा तुंगो सोबायेच्या सुंदर सळका तुजे खातीर हांव राखोन आसा. एक जावच्याक तुजे सोवे लग्ना बेसा. मनसा मनसा मुजा मोगा तुंगो सोबायेच्या सुंदर सळका तुजे खातीर हांव राखोन आसा. एक जावच्याक तुजे सोवे लग्ना बेसा.
मन मुझे तडवाना न्हीद म्हाका पडाना तुझे बागर मोतीक मुजा दुसरे जळकाना हांव तुका सोयताना दोळ्यान दोळे लायताना काळीज मुजे दडदडता बाई कळमीत नासताना मन मुझे तडवाना न्हीद म्हाका पडाना तुझे बागर मोतीक मुजा दुसरे जळकाना हांव तुका सोयताना दोळ्यान दोळे लायताना काळीज मुजे दडदडता बाई कळमीत नासताना मनसा मानसा मुजा मोगा तुंगो सोबायेच्या सुंदर सळका तुझे खातीर हांव राखोनासा एक जावच्याक तुझे सोवे लग्ना बेसा मनसा मानसा मुजा मोगा तुंगो सोबायेच्या सुंदर सळका तुझे खातीर हांव राखोनासा एक जावच्याक तुझे सोवे लग्ना बेसा साधे बोळे तू सोबीत सुंदर तू फुल तू बाये विसून काढले मुजा मोगाचे वेगीस येतोलो तुझ्या घरच्यांक मेळतोलो रस्मा साडो नेसून तुका आमगेर हाडतोलो साधे बोळे तू सोबीत सुंदर तू फुल तू बाये विसून काढले मुजा मोगाचे वेगीस येतोलो तुझ्या घरच्यांक मेळतोलो रस्मा साडो नेसून तुका आमगेर हाडतोलो मनसा मानसा मुजा मोगा तुंगो सोबायेच्या सुंदर सळका तुझे खातीर हांव राखोनासा एक जावच्याक तुझे सोवे लग्ना बेसा मनसा मानसा मुजा मोगा तुंगो सोबायेच्या सुंदर सळका तुझे खातीर हांव राखोनासा एक जावच्याक तुझे सोवे लग्ना बेसा तू होगी बांटू टू ओ कुड़िए बाटू डू ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू कर दी जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा हे फुला बाय कितें तुजी सोबाय मोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय चल रे तू चल हांगा तो सर्तीक सरबेलाय गरज तुका पळयताना पेट्टा बेता वाय फुला बाय कितें तुजी सोबाय मोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय चल रे तू चल हांगा तो सर्तीक सरबेलाय गरज तुका पळयताना पेट्टा बेता वाय निताल कास सोबीत म्हजो गांव
ताचे बरे जाव पूण एकले उरला अंजळ चिडून डायना ताचे नाव देखता ताका हरत्या गुडान बोलता फुगासा हो डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला घुंगऱ्या केसांचे चंद्रा सारखे रुपाचे भांगरा सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे सखरा वेताचे डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला घुंगऱ्या केसांचे चंद्रा सारखे रुपाचे भांगरा सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे सखरा वेताचे मोगाच्या सोदनेर हांव आसतना मेळ्ळे म्हाका गोबाय मोगान तुज्या काळीज लासतना म्हजी भोगणा कशी ओरडूंक हाय विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया म्हजे काळीज सोरलेल्या पारव्या विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया म्हज्या मोगान साव बुडलेल्या तिरुव्या विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया 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 सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ गा दो ये सबसे सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ गा दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से शाम को बोलो पूरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से शाम को बोलो पूरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ So sing it, now throw your hands up and say. disco gitane नशीली है रात वो हाथों में हाथ नाचेगा ऐसा Something about tonight, something very special. Something about the way you move that thing, something very special. It was really a very special one. Sheldon, fantastic. तुमका एक नाव दवरला इत्ते निकलेकला ನೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಣಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಓಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರೆತು ಬೋದು ಉಪ್ಪುಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತೆ ನಾಮಕರಣ ಅನ್ನಗ ಗುರುಕುಲ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಲ ದೀಪೇರ್ ನಾಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೊರವರ ಸಕಡಂಕ ಏಕ ದೋಣು ತೀನಿ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ನಾ ವಾಸೋಂಗ್ ಪುರೋ ವಿತ್ ಸರ್ ನೇಮ್ थोड्यांक कालें करतात राघवेंद्र भट्ट कामत कावूरू म्हणून सगळे नांवून तांच्या जाग्या सुमेत येता मजंग अशें जिओ अग्रार म्हणून आसा तशें द गेम इज लायक दीस तुमच्या नांवांत हायेस्ट स्पेलिंग्स कितली अक्षरां आसात कन्नडान नाका ಓಕೆ ಈಗ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಾದರೆ 4 ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆ 4 ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಕೊಳ್ಳೋಗಿ ಶೋರ್ನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ म्हणून असा ऑलविन देर कुड बी पॉसिबली ALWY अशे डी सोजा ऑल दॅट काउंट तुझे इकरा येता ओके फर्स्ट एक इकरा म्हणून हांगा क्लेम आयला इकरा वरनी चड आसा की 21 तुझे नाव आधार कार्ड आसा मो 21 पळया 23
24. Wonderful. 22, 23, 24. Lekkara. There is time. There is time. Okay? ओढ असते बरं वही करता क्रॉस चेकिंग खंडित करता हूँ 23 ओके 23 ಓಕೆ ಹಂಗ ತಗೊಂಡೈತಾ ಎನಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 23 ಇಲ್ಲ ನೋ 18 19 okay we have 23 there no 21 oh आणि एक दोन ना ಒಂದು ಹೊರತು रे पुता 23 ब्रेक 23 चेक वरने वैरो साकोनी 23 18 24 असा शाबाश 24 एक क्लेम आयला पळयता नाव व्हेरीफाय करूंगा आधार कार्ड चेक करूंगा आता ओके राव हंगा कोणी आसात गी ना 23 ओके 24 अच्छे फेल जाल्यार पुरा 23 इनाम 13 23 ओके 30 20 ओके any more claims no good I think second round is being served कोणाक तुमच्या पसंतीचे पिवन तुमच्या लगे येताना सेवूंक उपगा नाकात बाय तुझे नाव विचार येत गी येस सकड़ा मागीर हांवें नाव मात्र विचारलें आनी कोणी मोबायल नंबर विचारल्यार हांव जबाबदार न्ही ओके सांग मा सगळें Fenita, FENITA, Melissa, MELESSA, Albuquerque, ALBUQUERQUE. कितली जाली कोणे म्हणे लॅक केलेंगे हांवें तरी लॅक करूं ना कोणे लॅक केलेंगे सकास एक पटी सांग मा एम UE 24 तुझे क्लेम कितले आले 24 जाग्याचे नाव एक सोंग जायना गे ते मदें खंय खंयच्या गांवची तूं पेरारची ओके पेरार म्हणून आधार कार्ड आसा मग तुजें शुअर न्ही ओके कोणाय की ब्रेक करूंक गे 24 शाबाश आत्तां बाउसिज्म जालो गे तुमचो लॅक करया लॅक कर मा 9 6 and 15 जाली फर्नांडीस सांगता कितले जाले 15 आणि 24 जाली गुड ओके 24 बेनेडिक्टा मार्ता फर्नांडीस गांव खंयचो अद्यापाडी ओके फॅन्टास्टीक खंयच्या पात्रेबान नांव दवरलें तुका आनी कोणी आसात गी रॉनी पात्रेबान ओके गुड दोगांयकी इनामां भोवशा दिव्येत म्हणून चिंता हो येस ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ನಲ್ಪಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಜವನೆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆತಿರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸೆಟ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ನಾಟುಗೆ ನಿಂಗಲ್ಲಾದ ಕಂಗಾಲಾಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜಾಲಿಗೆ ಟಪಾನ್ ಕುಚ್ಚಿ ಪಾಡೋದು ಫುಲ್ ಸ್ವಾಗಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆವಡೆ ಕೇರೆ ಡುಪ್ಪಡು ಸೇರ
ಗೆ ಜವನೇ ರೇ ಜೈ ಜೈ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡನೆ ಇಲ್ಲದು ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ತು ಎರಡ ಪನುವಾರ ಸೈ ಸೈ ತಕಿಟ ತಕ ರಿಪಿಟ್ ತುಕ ನಲಿಪುತ ಮಾಲ್ ಬೀಟ್ आंखों में कर लो तुम नजरे चार जिंदगी में होता है सबको एक बार इश्क विश्क प्यार प्यार इश्क विश्क प्यार प्यार I believe in love love I believe in प्यार प्यार എരിയട്ടെ തിരികൾ ഉരുകട്ടെ മെഴുക് വളരട്ടെ വയസ്സ് എണ്ണിൽ തളര് മുടിതട്ട മുഖമേ ഇരുകണ്ണിൻ അഴകേ പുരുഷത്വത്തികവേ കാലം നീ വാഴ് കടലും കരയും ഇന്നിളക്കമല്ലേ സമയം നിലയ്ക്കുവാനൊരുക്കമല്ലേ ഇത് നിൻ സുദിനമല്ലേ അണ്ണ എനിക്കണ്ട പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ആഹാർമാദം ആർക്കും മർമാദം ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ആഹാർമാദം ആർക്കും മർമാദം ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം Llore pausa llore pausa llore pausa llore pausa llore pausa llore pausa llore खुशी जाता नासून जाता पावल्यानी तुझ्या आशा जाता भिजून म्हाका पावल्यानी तुझ्या म्हज्या मौनांतली जडाई आंगांतली आळसाई सुटोंक पावसांत यो Coltano vana वाव एक मिनिट राबा ह्या भुरग्यांची वळख गरज गे वयने इतले अपर बँड नासल्यान म्हाका तरी कैंगी सिद्ध आत्ता विमानाचेर येवन आंज बडवे सीधा करमाराच्या जलाक आयिल्ल्या बरें जालें सुपब तुमची वळख कालें करतात आनी ह्या कुटुंबाक कसो संबंध मोस्टली तितलें पुरो आनी कोणेय एखाद्या वेळा खंयची मोबायल नंबर विचारल्यार दया करून दिनाकात ओके हांव मेविशा फायनल इयर इंजिनियरींग करना आसा निकटे हांव शेल्टनाचें काजीन हांव आयवल फर्स्ट पिवन शिकोवन आसा शेल्टनाची काजीन हांव आयसन हांव 6th स्टँडर्डान शिकोवन आसा हांव शेल्टनाचो काजीन म्हजें नांव मेलिशा हांव सॉफ्टवेअर इंजिनियर बँगलोरान काम करना हांव शेल्टनाचें काजीन ताणें पयलें सांगलां हांव सॉफ्टवेअर म्हणून हार्डवेअरांचे उसवा सोडूंक कांय कश्ट जावनात एनीहाव इट वॉज अ वंडरफुल परफॉर्मन्स ऑल 4 ऑफ यू फॅन्टॅबुलस गुड आता पिडा येवन जो म्हणून सकाळी उठून घट्ट जेवण थोडे जिम्माक येतात थोडे वॉकिंगाक येतात थोडे ब्ला 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 सो मेनी एक्सरसाइजीस परत्याक येवन खातात पिडा तशीच मोबायलाचेर एक ॲप आसा तुम्ही आज कितल्या तंदुरुस्त या कितल्या बलायकेवंत आसात म्हणून कळचे मस्ती खेळय लागे हो हांवें ना न्ही हांगा खेळोंक ना जावंक पुरो
ಗೋ ಟು ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಐಕಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಐಕಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕು ವಚೆ ಗೆಲೆ ಅದಗಿ. ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನ ಅಕೌಂಟು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಅದರ ನಂತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ಸು, ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂತ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ. ಅವು ಕನ್ನಡ ದುಲೈತಂಕಿತೆ ಅಮ್ಮಳಾರು ಐ ಆಮ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आमच्या भुरग्यांक आमी मोबायल दिल्ले वरवीं तांच्या ब्रेनांतली सेल्लां कशी उणी उणी जातात, कित्या खातीर ती डिप्रेशनाक येतात, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दीस थिंग्स आर अंतू आसा. ओके, हांव त्या विशयान एज्युकेशन दिना आतां, पूण अंतू एक तुमचें हेल्थ वेल बीइंग, सेकंडली पेरेंटल केअर. आतां भलायकी पाड जायचे की बरी जायचे? बरी जायचे जाल्यार आज तुमी उणे कोणे व्यू केला म्हणून पळया, ते वेल बीइंग आसा पळय, एक पटीन ಟ್ಯಾಪ್ ಕರ. ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಹವಾಸ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವ್ರದ್ದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರದ್ದು 1 ಅವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರದ್ದು 6 ಗಂಟೆ, ಕೆಲವ್ರದ್ದು 23 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಟೈಮನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್. ರೈಟ್, कोणाचे असा क्लैम उणे ನಂದು 29 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, 1 hour 21 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಕ್ಲೈಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 1 hour 4 minutes 14, 1 hour 2 minutes 53 minutes. Okay, 14 minutes. Okay, fantastic. कले म्हणून हर एकाकडे हांवें गेम खेळिल्ल्याकडे असलेच व्यक्तींक फावो जातात. 13 मिनटांगी आतांत गे. ओके, जायते 13 आनी 14 दोगांयकी, कित्याक म्हळ्यार पाप ताका एक पटी हांवें उबे रावयल्या उपरांत क्लेम आयला जाल्यार हांवें ताका अन्याय करूनजो. वणिंगी दोगी जण एक पटी मुखार येवयत. तूं तितके मोठो आसाय. मोबायल कोणाचे सांग पयलें. एका कार्यक्रमांत ती वेदी दिलेली आसा आनी आमचीच घरचीच येजमान दयाकरून फुडें येवचें आनी एक अपुर्बायेचें पद तुमी सादर करचें. या मरीना अँड एरोलिन. She's coming down, 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 bow down, 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 yeah. Oh, shake, shake.
Watch out. अपर्बायची दोन गायिका हांगासर आसात आणि दुवेन हांगासर गायन गायलेलें पळोवन डॅडीची उमेदी सडल्या. अरविंद हांगासर आनी एक अपुर्बायेचो कलाकार, एक सोबीत संगीतकार, एक सोबीत गायक, तोय एक पद सादर करता. यस नाचप्यांक पळोवन ताची उमेद सडल्या. अरविंद, आर यू रेडी? येस सर. आमची कुटुंबाची जाता तितली मुखार आयल्यार बरें आसलें. म्हाका जाय दादल्याक जाय, स्त्री जाय, पूण स्त्रियो चड जाय. कित्याक म्हळ्यार तातूंत एकल्याक हांवें सोदूंक आसा, विंसूंक आसा. तें कोण म्हण मागीर सांगता हांव. दया करून मूल ಏರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಐಟ್ ಮಾತ್ರಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಲಿ ಆಂಡ ಪಂಜೋ ನಕಲು ಆರು ಸಾರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಏರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮತ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಿತ್ತನು. ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. येऊंच्या सोनवरां म्हाका मेळ दोन पारां, राखून रावला हांव वालेन्सिया. सथय नासतना गळाय खरी नासतना, मेळ म्हाका सुखा नासतना. येऊंच्या सोनवरां म्हाका मेळ सोनवरां, राखून रावला हांव वालेन्सिया. सथय नासतना गळय खरी नासतना, मेळ म्हाका सुखा नासतना. एल्विरा एल्विरा तू नासतना जाला हांव विरार. एल्विरा एल्विरा तू नासतना जाला हांव विरार. गाल तुझे फुगरे तोंडाचे, पळेवंक ते अपुर्बायेचे. सदा नीत आतुरायेन पळेवंक तुका ते, राखून रावल्यात दोळे हे म्हजे. थामशे तामशे गाल तुझे फुगरे तोंडाचे, पळेवंक ते अपुर्बायेचे. सदा नीत आतुरायेन पळेवंक तुका ते, राखून रावल्यात दोळे हे म्हजे. एल्विरा एल्विरा तू नासतना जाला हांव विरार. एल्विरा एल्विरा तू नासतना जाला हांव विरार.
सांगते नसताना गो बाय राखाना गो लोकांक बाय उजो लाई गो पप्पाकडे सांग गो बसून बघयता सोचे नाका दुसरे कोणाय गो लजे नाका गो बाय रखाय नाका गो लोकांक बाय उजो लाई गो पप्पाकडे सांगो बसून जावय ताका सोदला म्हण सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो येलविराम तू नासतना जाला हांव विरार येलविराम तू नासतना जाला हांव विरार तू नासतना जाला हांव विरार तू नासतना जाला हांव विरार हांगा कोण आसा येलविरा मोगाच्यो न्हू आज शेल्डनान पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजांत सेवला ह्या आमच्या संतोषान वांटेली जाल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो प्रणाम प्रणाम अर्पूंच्या संगी मनापुर्वकी तुमचो आभार मानता हांव सोर आमच्या मोगाच्या कुटुंबदारांचो इश्टांचो शेजाऱ्यांचो उपकार आठयता हांव आमच्या वाड्याच्या गुरकार आनी वाड्या घरांक तुमी दिल्ल्या सहकार देव बरें करूं भोव सोबीत तरान वेदी शृंगार आयिल्ल्या मालक रॅक्सन आनी स्विडाल तुमचो उपकार आठयता हांव जोगत्या उतरांनी शेल्डनाक उल्हासून कुटुंबाच्यांक बरें मागिल्ल्या श्रीमती मेविस रोड्रिगस हांकां देव बरें करूं म्हणटा कार्यनिर्वाहक जावन यशस्वी तरान आमचें कार्य चलोवन गेल्ल्या श्रीमान जिओ आगुरार तुमकां आमचे धन्यवाद आयचें सर कार्य उगडासांत उरच्यात आसलें जावच्याक सहकार दिल्ल्या फोटोग्राफर श्रीमान नवीन डिसोजा सुरतकल काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा रुचीचें जेवण तयार करून दिलां महिमा कॅटरर्स पेरमुदे हाचो मालक मनीस स्टॅनी फर्नांडीस आनी ताच्या शिबांदेचो उपकार बावडटा हांव बसकेची आनी शामियानाची वेवस्था केल्ल्या तसाली अरेंजर्स ताच्या मालक आनी शिबांदे वर्गाक देव बरें करूं मायक सावंड सिस्टम ओदकसून दिल्ल्या शरद करंबार हांकां देव बरें करूं हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा SCAY सेंट अँटोनी यूथ हांचो आनी तशेंच म्हजो भाव ऑल्विन मतायसाचो आमच्या संतोशान वांटेली जावन आमकां उल्हासिल्ल्या प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आमकां सर्वाय रितीचो सहकार दिल्ल्या सोमेस्तांचो उपकार बावडटा हांव कोणायची नांवां चुकोवन गेल्यान जाल्यार माफ करा देव बरें करूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगळा जेसू परत एक पोटी आमी तुका अर्गां दिता शेल्डनाच्या पयल्या कुंगारा दिसा संतोसान आमी हांगा आमी जमा जाल्या मोगळा जेसू ह्या संतोसान आमी वांटेली जावन एक जेवण आमी जेवंक वेता हेच्या पयले तुजे आशिर्वाद आमी मागता मोगळा जेसू आमी सेवच्या जेवणा वय तुजे आशिर्वाद घाल आनी 6 जाणांनी त्या जेवण आमकां फावो जावंक कितल्या जाणांनी ताका वावंट गेला तांकां तांचे समेस्ता तांची तुजे दराळ आशिर्वादां घाल बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन थँक्यू सिस्टर तुम्ही सर्व आयल्यात जे कोण सांगता रावतात सांगता जेवतात सांगता मागतात तांचो संबंध दडतो जाता या सोबीत कुटुंबान हांगासर जेवणाक उदक दिलां आसता गुरकारामाक तें हस्तांतर केलां सोमेस्तांक जेवणाक उदक देव बरें There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need.
showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. संद्रे मासो त्याने के त्रांसो तोंडार पडताना तुझ्या सोबीत दिसताय तू माझ्या Santos quedo mozo, to sangong nozo, astana tu moga, baglek muja. उसवड संद्रे मासो त्याने के त्रांसो तोंडार पडताना तुझ्या
बघिया मजा पुनवेची रात आमकां मेळना सदां यो रे मोगा नाचोया पुनवेच्या संद्रा पोंदा सन्ने हसा बघिया मजा पुनवेची रात आमकां मेळना सदां थंड थंड वारे वळखात रुख झाडां धलतात पृथ्वी पुनवेक भुलता सन्याच्या वेंगेंत खेळता काळजांक उल्हास मेळता मोनां उमळतात मोग आमचो दोगांयचो परत्यान फुलता यो रे मोगा नाचोया पुनवेच्या संद्रा पोंदा सन्ने हसा बघिया मजा पुनवेची रात आमकां मेळना सदां
Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Marrata tamam miluzi, işte di comprir. Marrata tamam miluzi, işte di comprir. Alegna entrada miluzi, işte de sair. Alegna entrada miluzi, işte de sair. Por amor da voz miluzi, eu fico saudade. Por amor da voz miluzi, eu fico saudade. Fazer o sentinela miluzi, levar chicotada. Fazer o sentinela miluzi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. ये आमच्या घरी ये तुका फुलांचा पैता तुका साडीन कैता नारी तू उचली नारी आमच्या घरात सरी ये नारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलांचा पैता तुका साडीन कैता नारी तू उचली नारी आमच्या घरात सरी कोणान तुझ्या घरान तुझ्या सगळं वाडो तुका बोट जोगता घरांत की ते शेजरांत की
तो हसीना को वाना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 Let's not show चलो नाचो Ilumerito paus muna soy botana Isu no kita umeta muna satri nastana संदेश पोचाना रे बोना मिसात पोचाना सत्री हाती आस्ता मना जडाई सोसाना Ilumerito paus muna soy botana Isu no kita umeta muna satri nastana संदेश पोचाना रे बोना मिसात पोचाना सत्री हाती आस्ता मना जडाई सोसाना Ami pona kasuya ami rana kasuya Ilumerito paus wata satri nastana Ilumerito paus wata satri nastana
You put your right hand in, you put your right hand out, you put your right hand in and shake it all about. Let's do the boogie woogie, let's do the boogie woogie and turn yourself about. You put your left hand in, you put your left hand out, you put your left hand in and shake it all about. Let's do the boogie woogie, let's do the boogie woogie and turn yourself about. You put your right foot in, you put your right foot out, you put your right foot in and shake it all about. Let's do the boogie woogie, let's do the boogie woogie and turn yourself about. You put your left foot in, you put your left foot out, you put your left foot in and shake it all about. Let's do the boogie woogie, let's do the boogie woogie and turn yourself about. Do the boogie, do the boogie woogie and turn yourself about. Your fingertips, flap your hands like wings, then you shake them, clap, clap, clap your hands. Snap your fingertips, flap your hands like wings, then you shake them, clap, clap, clap your hands. Snap your fingertips, flap your hands like wings, then you shake them, clap, clap, clap your hands. Snap your fingertips, flap your hands like wings, then you shake them, clap, clap, clap your hands. Link up your partner's arm, start turning. It's such an easy dance to do. And anytime you feel like dancing, I'll do the birdie dance with you.
पडलं